कळसा मौनानिक संभावार्थान एकवट संभल्या सम्या तुझे भोवती तुझे तन पोशी संभरून पराकले तन परगटल्या तुझी दिरवी तुवे आमकां वेंचलाय इसमोडून आपयलाय दैवी जिवन भरलाय भावार्थांत एकवटायलाय कळसा मौनानिक संभावार्थान एकवटान संभल्या सम्या तुझे भोवती तुझे धंपोशी संभरून पराकली तन परगटल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावा आनी भयणीनो देवान आमकां ताची खाशा भुरगीं जावन विंचल्या पूण आमी ताच्या खाशा भुरग्यां बरी जिवोंक ना बदलाक आमी आमच्या सवडपणान हांकारायन आनी पातके जिणे मुखांतर देवातान आमी पयस केल्या तर आमची सर पातकां बक्षांनी मागया आनी ह्या मिसां वेळार देवाची कृपा मागोवन घेवया सांगात मनोव्या हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या सर्व संतां मनाशीतून तोंडार सरून वायट धरण बरे सरून हांवें जायती पातकां केल्यात उमसो अपराध उमसो व्हड अपराध ह्या पुस्तके संस्कार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुलत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता पावूं आमेन सुमिया काकृत कर सुमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सुमिया काकृत कर सुमिया काकृत कर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडलय आनी तुजी आपणायलेली भुरगीं केल्याय तर आमचे तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयेन दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावात दवरता देखून करी स्वतंत्राय आनी ससनाचे जायज जोडूंक आमकां पावो कर आमच्या समय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदूतांचें कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी शिसांचो संको सडत वेतालो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनभेद उठलो दिसपडते सेवेंत आपल्या विद्वींची लक्षां करिनात म्हणून ग्रेक उलयताले जुदेव भाव गुणगुणोवंक लागले देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जामातां पळोवन तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचें उतार प्रगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची समानय देखून भावानो तुमचे मदले लोक
मानता तसले सांगातास पवित्रत्म्यान आनी जन्मायेन भरलेले 7 जण वेंचून काडा. हें काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतार प्रगट करच्या कामांत खर्चीत ही आलोचन सगळे जमतेक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक वेंचून काडले. भावार्थान आनी पवित्रत्म्यान भरलेल्या स्तेफनाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकाच्या निकलांक. हांकां तांणी धर्मदुता मुखार उबे केले. धर्मदुतांनी पयले मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतार आतां विस्तारत गेलें. जेरुजलेमांत आसलेल्या शिसांचो संख्यो वाडत आयलो आनी ह्या जगा मदल्या सबारांनी हो बवर्त घेतलो. देवाचें उतार हे. देवाची उडुपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. नितीवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाचीं गितां गाया. विदय काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता. विणी वाजोवन सर्वेस्पराक वाकणा. धा सरयेंचे किन्नरेन ताका संगीत करा. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचें उतार खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुवां विश्वासीपणाचीं. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरसलेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुखोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सर्वेस्पराक जय जय. उद्गार. Alleluia. 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 सर्गा संवसाराचो रचणार क्रिस्त जीवन जालो आनी अख्ख्या मनशाकुळाचो तो सोडवणदार जालो. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. जुओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो व्हड सांज जातास जेजूचे सीस दर्या कडेन देंवन गेले. मास्युवार सोडून दर्याचे पेले तडीर आसल्या कफरनांव कुशीन ते वेतेले. तितल्या भितर काळोख जाल्लो आनी जेजू ते दोळी त्या आसले ते पाटी पावून नातलो. तितल्यार एक निबोर वारें वळोवंक सुरू जालें आनी दर्यो उसाबळ जालो. सोडूने 3 वा 4 मैलां ते तांडून पयस पावले जायत. तेरवां दर्याचेर चलत मास्युव्याक लागीं सरतल्या जेजूक ताणें देखलो. ते भियेन कांपले. जेजू ताका सांगलें, भिये नाकात, हांव तो. ते दळा ते तांकां मास्युव्यार घेवचार आसले. पूण मास्यू तक्षणच ताणें पावोंक जायते तडीक वचूंक लागलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. भिये नाकात, हांव तो. हो म्हणलो शब्द आमच्या जिवितांत समाधान, दादोसकाय, संतोष हाडूंक शकता. आमच्या जिवितांत, सगळ्यांच्या जिवितांत पंत आव्हानां आसात, चॅलेंज आसात. सगळ्यांक हे जिविताचो अनुभव जाला.
पूण देवाचे उतर सांगता भियेनाकात अंसतो, भियेनाकात अंसतो. थोड्या वर्सां आदीं आमी जनाव ओन्नावरांत व्हड आसता आसतना हांगातान आमी ह्या कम्युनिटी तावन आनी थोडे पाद्र्या पयन करनासले हांव आनी बायंद्रू म्हणल्या कडेन आमची गाडी एक्सिडेंट जाल्ली. आनी गाडयेंत आसल्या सगळ्यांनी एकच उतर सांगलें तें देवा राख. सगळ्यांचो ताळो एकच जावन आसलो, देवा राख. आनी थोडेच गाडयेन म्हणलें बरी गाडी पडली, ल्हान गाय जाल्ले, पूण व्हडल्या अवघडांत देवान राखिल्लें, तातूंय हांवूय आसलो. पळय मोगाच्यो बाबयनो, आम्हा सर्वांचो एकच अनुभव तो कश्टा वेळार देव म्हणटा अंसतो. मोगाच्यो बाबयनो, आमच्या कश्टा वेळार आमी कोणा तशें दिश्ट घालता तें म्हत्वाचें. जर तर कशें दिसांनी जेजूचे दिश्ट घाली, देव म्हणलो हंसतो तांकां राखलेंगी, तशेंच देव आमच्या जिवितांत कश्टा वेळार विश्वासान देवाचे दिश्ट घाली तर देव आमच्या कोमके घेता म्हणलें आमकां आयची वाचपां देर दितात. हो उंडो ताका सोरो अर्पिता ये बापा उंट्या वायना संगी बापा समर्पिता आमकांच तुका गे बापा काणीक आमची मोगान तुका आस पेटूंची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर गे बापा काणीक आमची मोगान तुका आस पेटूंची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सपदा देवपाक मानता असलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बळये वरवीं आमी तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावन निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयाचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आनी आमी तुका वखाणू पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वखाणणी वर्त्या दाबाजेन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. आमचे खातीर तूं आपले अर्पण करीत आसा, तसो आमचो सारथी जावन तुजे मुखार सदांच आमची कारण करता. एक बळी जावन मारलेले आनीक तो मरणा, पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेंचे सर्व दालबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच की तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उंच की तुका जय जय. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता.
जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच बरें जेवण जातस ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस, नव्या आनी ससणी खाराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartas gut परगटव्या. सम्याचे सु तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सम्याचे सु आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस्तोर मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसळीत मुखार मळफळोवन फोव कर. आमो समेस्तांची दया कर मागता हांव कर्मरे देवाची मेज सांगाती झुजतीचो पती भगवंत दुर्मता आनी सर्वां कडेन तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन ती घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव होईत जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.
सर्वस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळींचे बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रकतल्यांक आमकां तुजे दारका कोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक सटकी पुतवेनी महिमा तुजी सत्याच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयल्यान ती सुभागी म्हाका भलायकी मेळटली जेजू बोरया कोवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजांत दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका राया सर्गीच्या आत्म्यांत ये आमच्या प्रकाश तुजो फांकय जिणयेच्या पयल्यार आमच्या बरवश्या पदका काळोख निवराय कृपेन तुज्या नेटय सर्गीची वाट दाखय कृपेन तुज्या नेटय सर्गीची वाट दाखय जेजू बोरया कोवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ही काळजांत दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका तुया प्रितीच्या बापा या संवसारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारलेले जेवण आमी घेवचे म्हूण फरमायलां ह्या पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूं म्हूण कळतेपणी तुजे लागीं मागता
क्रिस्त आमच्या सम्यावर वेन. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भगवेन देवाचे माये, आम्ही तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून वळखताव. आपणाक चरण असे म्हणून लिखल्या तुका देवान आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावन दिसली. जेजू तुका पुतान कुर्सार मुखारतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आणि शारोती म्हणून मानून घेतली. घरच्या कंता वेळार ताणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गीच्या वैभवा देवीक माये, कोण ना तुझे परी पडेल माये. कथनातल्या कुवारी कार्मेल तांच्या आदारा पावक काही धर्या सुकरा म्हूण पारातले आणि तू तांकां पावली. आता तुका तुझ्या भुरग्यांचो हुस्को सांभळ्या दृढ पत्तेणीन आणि तीरभर वर्षान तुझे सरशी आमी येताव आणि आमचे सर गरजो तुझे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. उगडास कर ए भोव दयाळ्या उपकारमये, तुझ्या सर दवरलो तुझा आदर मागलो, तुझी मती सोदलो. कोणपुणी कुमक म्हणनासतना केलो म्हूण कितेंच कोणेच आयकूंक ना. हे पत्नीने दैत काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. या अंकवारीच्या अंकवारी म्हजी माई तुजे कडेन येता. पत्केने कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताची माई, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आणि हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपयान बरोले समतीचे सांगाता श्राम तूं सदैव आणि सदैव फळचे कुस्येची सो. भगवंती बरी देवशमे अम्मा पप्प्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरी कृपयान बरोले समतीचे सांगाता श्राम तूं सदैव आणि सदैव फळचे कुस्येची सो. भगवंती बरी देवशमे अम्मा पप्प्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरी कृपयान बरोले समतीचे सांगाता श्राम तूं सदैव आणि सदैव फळचे कुस्येची सो. भगवंती बरी देवशमे अम्मा पप्प्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, अम्मा पसत विनंती कर. अर्गम प्रार्थन ये भगवन मोरये कार्मेल राणी, आमच्या आवय तू जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडलेल्या सौर उपकारांक अर्घ दितां. वडापतीन तुजी बेंतीन केल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आणि आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासताव. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आणि मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले हांव. अशा विस्तास जपताक विश्वास रावून सर्गीच्या सुखा भोग आमकां भोग कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जिजबळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. सर्वस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आणि स पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Carmel tongrar soce saipini asam somantuka magni amchi घेऊन वळके सरका जोंदे आशीर्वादा. जिन्य पर्वत चढताना आपटून दापटून पडताना ये आमच्या आधारा. कणबेजाराय दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेसू दयेन सांगे कुतार. कुशीताची करून दियाधार. कार्मेल दोंगरार सोचे सायबिणी आसम सोमान तुका मागणी आमची घेऊन वरके सरकाक जोंदे आशीर्वादा. मोखाळ पुत्रा सोवे अंकवार मुरेक आशीर्वादी आमकां. बेगीन कुसाची करुयेन रमकां आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.